गोंय प्रदेश काँग्रेसीन राजीव गांधीची 75वी जयंती मनयली। सकाळी बांबोळे गोंय मेडिकल आवारात आशिल्ल्या राजीव गांधीच्या पुतळ्याक विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामत, आमदार फलेरो, खासदार सार्दीन आनी काँग्रेसीचो अध्यक्ष चोडणकारान फुलां अर्पण केल्यान। उपरांत काँग्रेस हावजानय राजीव गांधीची जयंती मनयली। थंय काँग्रेसीचे आमदार रवी नायक, प्रतापसिंग राणे, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो सोडून हेर पदाधिकारी हजर आसले। आदलो पंतप्रधान जाणे एक देशांक वेगळी क्रांती हाडली, ती एक युथांक मुखार व्हरपाची, ती जावं आमच्या IT रेवोल्युशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, स्पेशली पंचायत राज, अशें करून एक वेगळे वेगळे काम तेणें लोकांक जी गरज आशिल्ली त्या प्रमाणे केल्लें। त्या महान पुरुषाचे जो सदांच आपल्याक यंग आनी आमचे देश यंग म्हणून सदांच हे करतालो, मुखार व्हरतालो युथाक, तेजे आयज 75वें बर्थ एनिवर्सरी। देशभर काँग्रेस पार्टी तशेंच तेजे खूब चाहते ती साजरो करता। आयच्यान ती सुरू जाता। आयज आमचे जो 4 प्रोग्राम आसात। आयज तेजे नंतर आमी काँग्रेस हावसां आमचे प्रोग्राम आसतलो, तेजे नंतर म्हापशां 12 आनी तेजे नंतर 4 एक व्हडलें सेमिनार आसा मडगांव रवींद्र भवनाक। सो ह्या दिसाक म्हाका दिसता देशाचे सगळे तरणाटे ताका याद करतात, जांकां तेणें तेंचेर विश्वास दवरलो आनी 18 वर्सांचेर तांकां मतदानाचो अधिकार दिलो। हें म्हाका दिसता खूब व्हडलें एम्पावरमेंट, तातूंत भितर आमच्या युवकांक खूब प्रोत्साहन दिलें। राजीव गांधीन 17 वर्सां प्रधानमंत्री म्हणून काम केल्लें आसा। सबंद देशान भरपूर कार्य केल्लें आसा। सांगले ते भशेन 18 वर्सांची देवयली दाद केली भुरग्यांक, एक तरी लग्न करपाक जाता, भुरग्याच्यान वोट दिवपाक जायना। सो तेन्ना 21 आशिल्ले 18 वर्सांनी गोंयचे खातीर तांणी सेपरेट स्टेट आनी आमची कोंकणी भास दिली। सबंद इंटरनॅशनल एक पयले पावट भुरगो आमचो प्रायम मिनिस्टर, सबंद जग ताका मानताले, अजाप जाताले आनी आमकां एक मान भोगतालो जेन्ना UN आनी आमी राजीव गांधीक पळयताय तेन्ना म्हणजे आमचे देशाचें नांव सगळ्यांच्या मनांत पासून पयस सरता। ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें की लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी स्ट्रेंथन करच्यो, जे आमी म्हणटाले की महात्मा गांधीची संकल्पना आशिल्ली रामराज्य। रामराज्य म्हणजे कितें जाल्यार ज्या दिसा ग्रामीण भागात आपल्या हातांत तांकां डिसिजन घेवपाची पावर मेळटली, हे रामराज अशें ताची संकल्पना आशिल्ली। आनी म्हणून तो म्हणटालो की गांवां वचून तुमी डिसिजनां जावपाक जाय, गांवांतली डिसिजनां गांवांत जावपाक जाय। म्हणून ताणें 73rd 74th अमेंडमेंट हाडलो नगरपालिकांक आनी पंचायतीक पावर्स दिवपाक। म्हाका एक संदी मेळ्ळी, आज हांगा सुरेंद्र फुर्ताद आसा म्हणून सुरेंद्र फुर्ताद, हांव, आमचो पयलींचो मंत्री फ्रांसीस डिसुजा, तेन्ना ब्रांक आशिल्लो पणजे पिझ्झा, आमी 2 दीस बेंगलोराक वचून ते 73rd 74th अमेंडमेंटाचेर जें डिस्कशन जाल्लें, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर 2 दीस दिवपाक शकता असलें इम्पॉर्टंट ताका, हें ताणें त्या दिसा दाखयलें आनी सामान्य कार्यकर्त्याचें म्हणणें ताणें आयकून घेतलें विदावट इंटरप्शन।